परत नारळाचं टाळ्या. झेडपी 25 हेचो कॅन्डिडेट नाव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक म्हाका खूब उमेद जाता. आमच्या ह्या सगळ्यांच्या वतीन आणि जितले लाटंबार्सेचे लाटंबार्से मतदारसंघातले जितले पंचायती येता त्या 5य पंचायतीच्या वतीन आयज आणि आमचे जे वेल विशर्स आसा, सपोर्टर्स आसा, तेंच्या वतीन आमी आयज डिक्लेअर करता की मेघश्याम रावत हो आमचो येणाऱ्या 2025 झेडपी इलेक्शनाचो उमेदवार आसतलो. ही लढाई तशी अटीतटीची आसतली, आमकां खबर आसा. ही लढाई तशी पळोवपाक गेल्यार आमच्या अस्तित्वाची. ही लढाई तशी अगेन्स्ट करप्शनय आसतली. ही लढाई अगेन्स्ट रिवेंजफूल जी पॉलिटिक्स आसा त्या रिवेंजफूल पॉलिटिक्साची आसतली. ही लढाई जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा, कितलेशेच अनएम्प्लॉयमेंट आसा, जेंकां नोकऱ्यो दिता 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 म्हणून सगळ्यांक लागीं ओडल्या, कळ्ळें न्ही. आतां ते परत तांकां हें जावपाचें आसा, बॅकफायर जावपाचें आसा. ते तरुणांचे बद्दल चिंता व्यक्त करता आसतना ही लढाई अगेन्स्ट अनएम्प्लॉयमेंटय आसा. ही लढाई जी आसा पळय, ज्या डेव्हलपमेंटा बद्दल, जे म्हणजे आयज ज्या जाग्यार खरो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो डेव्हलपमेंट जायना, तितूंतल्यान काही गांव वंचीत केले जाता किंवा काही वाडे थंयच्यान जे डेव्हलपमेंटाच्या भायर वयता पळय, त्याच्या विरोधान आसा, त्याच्या अगेन्स्ट आसा ही लढाई. आणि म्हणजे अशें पळोवपाक जर वचत आमी की झेडपीचेच समजा जर पळयत जाल्यार गेल्या 5 वर्सान झेडपीन समजा एखाद्या वेळार जर केलें झेडपी इज कंटिन्युअस प्रोसेस, MLA इज ऑल्सो कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणजे एखाद्या MLAन समजा पयलीं जर काम अर्द्यार दवरलें आसत तें पूर्ण करपाचें काम कोणाचें, तर फुडें आमदार येता पळय तेजें काम. आतां झेडपीन जी अर्दी कामां केल्या ती अर्दी कामां फुडें पूर्ण करपाचें काम कोणाचें, तर तें फुडल्या झेडपीचें. तशें कामां समजा एखाद्या वेळार खंय जालीं आसत जाल्यार ती मेंटेन करपाचें काम सुद्दां तें आमदाराचें आसता, नाजाल्यार तें झेडपीचें आसता. म्हणून आतां कितलेशेच झेडपीचे आनी MLAचे समजा जर काम जाल्लें आसत पयलींच्या MLAनी, जाल्यार तें मेंटेन जायना ही खंत आसा, ही चिंता आसा. ही चिंता फक्त आमचीच न्ही, तर सबंद मतदारसंघांतल्या लोकांची चिंता आसा. हेजेर आमी खंय तरी विचार करपाची गरज आसा आणि तेच्या खातीर वेगवेगळ्या विशयाचेर प्रकाश घालपाचें काम आमी करतले. जे कितें त्रुटी आसा, जे कितें नेगेटिव्ह पॉयंट्स आसा पळय, तेचेर विचार करपाचो, तेचेर प्रकाश घालपाचो काम ते प्रत्येक फुडें हाडपाचें आमी काम करतले. आयज जशें आमी दिवचलचे आमी जशें इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, की दिवचलचो जेका सरकार ताका CSC म्हणटा, पूण ते PSCचोय दर्जो ना खंय. सो अशा प्रकारचे PSC आसा किंवा हांगासरले सब सेंटर्स आसतली ती. सो थंय सुद्दां जितले लोकांक जो त्रास काडचो पडटा, लोक तो त्रास भोगता पळय, ते सगळे विशय एकाचेर एक अशे आमचे परत परत येतले. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य मागता. सबंद मतदारसंघात म्हणजे सबंद दिवचल मतदारसंघानच, विधानसभेच्या मतदारसंघानच अशी एक लाट आसा की लोकांक जो त्रास जाता पळय, लोकांक जी तकलीफ जाता म्हणटा पळय आमी, तो बरीच वाडलेली आसा. नेगेटिविटी बरीच वाडलेली आसा आमदाराच्या विरोधान आणि त्याच्या खातीर लोक सगळे संतापलेले आसा, लोक त्रास. आणि ताका लागून मॅक्झिमम लोक एकठांय येता. आमी सगळे जाण तन मन धन वापरून आमी हो आमचो कॅन्डिडेट मेघश्याम रावत हेका निवडून हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले आणि लोकांक ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षित आसा की ही जी लढाई आसा, ही लढाई आमची लोकांकूय सांगता, ही लढाई आमकां सगळ्या लाटंबार्सेची जनता आहा, बिचोलची जी जनता आहा, ही सगळ्यांची लढाई. आज हांव एक कॅन्डिडेट ना, म्हाका दिसता हांव सगळ्या लाटंबार्से जनतेक, हांगासले सगळे लिडर सगळ्यांक सांगता, आमी लिडर आयज जे नरेश भाईन काडला फुडें, आमी सगळे झेडपी कॅन्डिडेट. आयज आमी प्रत्येक जाणान हांव आव्हान करता की लाटंबार्सेच्या सगळे जनतेक
की आयज लाटंबारसे आमकां वाचोवपाची गरज आसा. लाटंबारसेचे जे यूथ आसा हेंचे भवितव्य जर 27 आमकां फुडें घडोवपाचें आसा. लाटंबारसे जे विकास आसा तो फुडें व्हरपाचो गरज आसा. जे विकास रगडला, जर तुमी पळयले गेले 3-3.5 वर्सां जी दुर्दशा जाल्या बिचोले मतदारसंघात, ती सगळ्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळयल्ली आसा. हांगा लोकांनी भोगलेले आसा. जे जॉबाची आश्वासनां, खोटी आश्वासनां दिवप, आतां डेलीच्या डेली तांकां खोटी आश्वासनां दिली वयता. पूण आमकां बिचोले मतदारसंघात ह्या आमदारा कडल्यान मेळ्ळें कितें हें प्रत्येक जाणान, प्रत्येक युथान, प्रत्येक घराच्या महिलांनी एक थंडपणान विचार करपाची गरज आसा. आमकां मेळ्ळें फक्त सॅक्युरिटीचे जॉब. आनी आयज जर तुमी पळयले जाल्यार जेई म्हूण जे जॉब मेळ्ळ्या ते खंय तरी कोण तेजो कोण तरी सोयरो आनी कोणाचो सोयरो म्हणजे बिचोलच्या भायर. हो आमचेर अन्याय, मोठो अन्याय. हे बिचोलच्या प्रत्येक नागरिकान, प्रत्येक घरांतल्या महिलान आपल्या ज्या भुरग्यांक आयज शिकय, आमच्या लाटंबारसेन भरमसाट ज्ञान आसा, भरमसाट बरे भुरगे आहा, क्वॉलिफायड भुरगे आहा. पूण आयज तांकां कितें सांगलें वयता की तुमकां जॉब दितले, पूण कसले जॉब? सॅक्युरिटी किंवा कॉन्ट्रॅक्टाचे. हो आमकां बदल घडोवपाची गरज आसा. आमचे लाटंबारसेची एरिया, आमच्या युथाक, आमच्या लोकांक जर नरेश भाई सारके जर लिडर आसा, आमी सगळे जे आयज जमल्या, सगळ्यांनी माजी सरपंच सगळे हे सगळे यूथ एक जाल्ले आसा. कित्याक आमकां काळजी आसा ह्या बिचोले मतदारसंघाची काळजी आसा, बिचोले मतदारसंघाची लोकांची काळजी आसा. आनी ही काळजी कित्याक हे लोक जे आसा सगळे हे आमचे लोक. आनी आमी हे सगळ्या लोकांक घेवन एक फुडें वचपाचो एक जो निर्णय घेतला तो खरोच म्हणजे प्रत्येक जाणान विचार करूंक जाय की आयज खऱ्या अर्थान जर आमी फुडें वयतले बिचोलकार जाल्यार प्रत्येक हांव लाटंबारचो जो झेडपी एरिया आसा पळय तेच म्हणा जे बिचोलचे सुद्दां लोक आसा तेंच्यांनी ह्या जे आमी जे पाऊल उचलला तेतून सहभागी जावपाची हांव विनंती करता तांकां. कित्याक शेवटाक आमकां 2027 ह्या मार्ग आमकां मोकळो करपाचो आहा. आनी येणारे जे भवितव्य आहा बिचोलचे हे बरे भवितव्य, युथाचे भवितव्य हे घडटले हे 100% सगळ्या लोकांक खबर आसा. कित्याक जेन्ना बाब नरेश भाई सावळो जेन्ना आमदार आसले तेन्ना जी बिचोलची उदरगत जाल्या ते प्रत्येकान पळयल्ली आसा, प्रत्येक गांवांतल्या लोकांनी पळयल्ली आसा. लोकांक कितलेशे जॉब दिल्ले आसा आनी तेन्ना तेंच्यांनी जे उतर दिलां हें उतर तेंच्यांनी खरें करून दाखयल्लें आसा. तेन्ना हो विश्वास जो लोकांचो आसा तो आयज परत एकदा सगळ्यां कडेन आमी येतले, सगळ्यांच्या दारार येतले. सगळ्यांनी हात जोडून विनंती की आयज प्रत्येक जाण बिचोलेचें चल्लां राजकारण, हे राजकारण मोडीत करपाची गरज आसा. आनी बऱ्या भवितव्या खातीर, बऱ्या विकासाच्या भवितव्य, बऱ्या युथाच्या भवितव्या खातीर सगळ्यांनी आमकां सहकार्य दिवचें, सगळ्यांनी आमच्या वांगडा रावचें. आनी ही जी झेडपी इलेक्शन आहा हेतून सगळ्यांनी आमकां आशिर्वाद सगळ्यांचो लाभचो अशेंच सगळ्या लाटंबारचे जनतेक आनी बिचोलच्या जनते कडेन नम्रपणान मागता की सगळ्यांनी पाठबळ दिवन हो झेडपीचो सीट तुमचो झेडपी. आनी तूं प्रत्येक जाण जेन्ना जीत जातली तेन्ना प्रत्येक लाटंबारच्या प्रत्येक युथाची, प्रत्येक जनतेची ही जीत जातली हे प्रत्येक जाणांनी लक्षात दवरपाची गरज आहा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी एकत्र येयल्या तेजें कारण म्हटल्यार बिचोले मतदारसंघान जे जाता ती नेगेटिव्ह पॉलिटिक्स आनी बारीक लोकांक जो दिलेलो त्रास ह्या कारणान आमी सगळे जाण एकत्र येयल्लेले आसा. आयज जर सांगूंक गेलो जाल्यार आनी इतर कारण आसा जशें अनएम्प्लॉयमेंट म्हूण, करप्शन म्हूण आनी विविध डिपार्टमेंटांनी जी अफरातफरी देवस्थानांनी म्हूण, कुमदातींनी म्हूण हेचेर आमी म्हणजे लक्ष घालून आसा. आनी कांयच काळात आमी हेचेरूय बीन आमी एक हे उजेडाक हाडटल्यो. तशेंच आयज जर पळोवंक गेलें जाल्यार जे आयज आमचे जर आयज म्हणटा की आमी फातराक सुद्दां दवरून जे आपल्या पयशाच्या बळाचेर आमी फातराक सुद्दां आमी निवडून हाडटले अशें जे घोशणा करता तांकां आयज आमी धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी जर समज फुडें जे आमचे बिचोले 2027 जर बिचोले मतदारसंघान जर बदल जाय जाल्यार सगळ्यांनी हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी
आयज जर म्हणटा हे जर दुयेंस मोठें जावच्या पयलीं तेजेर आतांच उपचार करपाचो गरज आसा आनी तुमी सगळ्यांक विनंती करता की मेघश्याम रावत हेंकां तुमी आमच्या सोबत रावपाक सगळ्या लोकांक तुमी आमच्या सोबत रावपाचें आनी मेघश्याम रावत हेंकां तुमी विजयी करपाचो इतलेंच म्हणटा.